नमस्कार, पोया मुखेल खबरो. सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ल्या तज्ञ समितीची डंप मायनिंग लीज होल्डरांक एन्व्हायरमेंट अँड फॉरेस्ट क्लिअरन्स सर्टिफिकेटची दिवची म्हणून शिफारस केल्या. मायनिंगे खातीर प्लानूय. म्हादय केसीत कर्नाटक सरकार टाइमपासाचे धोरण आपणावन ट्रिब्युनलाचो टर्म सोंपपाची पळयता वाट करता किजिला. आत्माराम नाडकर्णीचो कर्नाटकाचेर फार. किशोर नायक गांवकार गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट संघटनेचे नवे अध्यक्ष. अवित बगळी आड 89 विरुद्ध 62 मतांनी जैत. गुजाची 2 वर्सां खातीर नवी कमिटी. कामराभाट ताळगावतले झोपडपट्टे शेनवारा उजो लागून लाखांनी लुकसाण. 2 सिलिंडर जाले ब्लास्ट. उज्यात एक सुणो लासून मेलो. आणि फक्त ऑर्गॅनिक सारे वापरून नुव्यात तयार झाला एक बरेपैकी फार्म. लबान डिसोजाच्या मेहनतीक मेळटा फळ. एग्रीकल्चरचे हेर बाय प्रॉडक्टूय घेवपाकूय ताणें केल्या सुरवात. सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ल्या तज्ञ समितीन डंप मायनिंग लीज होल्डरांक एन्व्हायरमेंट अँड फॉरेस्ट क्लिअरन्स सर्टिफिकेट दिवची अशी शिफारस केल्या. समितीन डंप मायनिंगे खातीर प्लानूय सुचयला. डंपिंग मातयेक बरें मोल येतलें आनी उत्पन्न मेळटलें. हाका लागून इकॉनॉमीक ग्रोथ जातली अशेंय बी समितीन तांच्या रिपोर्टांत म्हणलां. खणींच्या वर्सुकी उत्खननाच्या मॅक्रो एन्व्हायरमेंट प्रभावाच्या प्रमाणांचो अभ्यास करपा खातीर सुप्रीम कोर्टान समिती नेमिल्ली. राज्य सरकारान कांय उपाय केल्यार डंप काडूं येता. डंप मायनिंगेचेर स्थिर आनी अस्थिर अशे 2 भाग करचे अशें ह्या समितीन सुचयलां. तज्ञ समिती म्हणटा अस्थिर डंप प्रायोरिटीन हाताळूंक जाय. सध्या आशिल्लो आयर्न ओर सोंपल्या उपरांतूच स्थिर डंप काडूंक परमिशन दिवचें. मंजूर जाल्ल्या खण येवजणेर आनी एन्व्हायरमेंट आनी फॉरेस्ट क्लिअरन्साचेर हें आदारीत आसा. नॉन लीज वाठारांत आशिल्लो डंप राज्य सरकाराच्या कक्षेत आसा. वेगवेगळ्या कोर्टांनी समिती अहवालात केल्ल्यो शिफारसी आनी कायदे नदरे मुखार दवरून राज्य सरकार योग्य धोरण स्विकारूंक शकता. तशेंच सैमशास्त्र, सामाजीक अर्थशास्त्र आनी हेर घटकांचोय विचार जावंक जाय. खण क्षेत्रांत आशिल्ल्या डंपांचो मायनिंग प्लानाचेर विचार जावंक जाय. डंप रिहँडलिंगा खातीर आधुनीक आनी सक्षम टॅक्नॉलॉजीच्या पॅलेटिसेशन प्लांटांची स्थापना करूं येता. बंद आशिल्ल्या खोल खणींनी उदक सांठोवन तें वापरूं येता. गरज पडल्यार एन्व्हायरमेंट मंजुरी वांगडाच फॉरेस्ट मंजुरी घेवन डंप काडूं येता. डंपांचो वर्गीकरण अहवाल रिपोर्टांत दिल्ल्या प्रमाण डंप मॅनेजमेंट पाळूं येता. डंप काडीत जाल्यार तयार जाल्ले पठार मूळ इकोसिस्टमीत हाडूंक मेळटले. ह्या खणमालाक वेवसायीक मोल येतलें आनी उत्पन्न वाडोवंक उर्बा मेळटली. अस्थिर डंप मायनिंगेचें प्रदूशण आडोवंक मेळटलें आनी ग्रावंड वॉटरूय रिचार्ज जातलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. कर्नाटक सरकार म्हादय केसीत टाइमपासाचे धोरण आपणावन ट्रिब्युनलाचो टर्म सोंपपाची वाट पळयता असो आरोप ट्रिब्युनलांत गोंयची बाजू मांडपी आत्माराम नाडकर्णीन केला. मुखेल न्यायाधीशांक मदींच वच्चे पडिल्ल्यान कर्नाटकाच्या साक्षीदाराचो क्रॉस एक्झामिनेशन बंद दवरचो पडलो. उरिल्ल्या 2 न्यायाधीशां मुखार क्रॉस एक्झामिनेशन चालू दवरपाक कर्नाटकान हरकत घेतिल्ल्यान सुनावणी जुलय मेरेन फुडें धुकलची पडली. ट्रिब्युनलाचो टर्म ऑगस्टांत सोंपता. गोंय सरकार आनी ट्रिब्युनलानूय टर्म वाडोवचो म्हूण केंद्र सरकाराकडे मागणी केल्या. मे म्हयन्यांत म्हादय केसीचेर सुरू आशिल्ली सुनावणी मदींच बंद दवरची पडली. मुखेल न्यायाधीशाक वैयक्तीक कारणां खातीर वचचें पडलें आनी कर्नाटकाच्या साक्षीदाराचें क्रॉस एक्झामिनेशन मदेंच हुमकळें. मुखेल न्यायाधीश ना ते पळोवन कर्नाटकान टाइमपास करपाचें धोरण आपणायलें. हाचो परिणाम सुनावणी जुलय म्हयन्यामेरेन पावली. Now what has happened in between, there was an unfortunate circumstance where I think the Honorable Chairman's wife took a little ill. She had to be admitted in the ICU. So therefore he had to be there. So we suggested that let the other 2 members carry on with the cross-examination because I was asking questions on behalf of the state of Goa and Karnataka's witness is answering. Karnataka initially agreed, Maharashtra agreed. And this was our suggestion, we agreed. The 2 judges agreed, chairman also agreed. I only suggested let it be in writing so that tomorrow nobody raises objection. Karnataka's AG came and he said, no, we are not agreeable to this.
So they want simply the matter to be dodged. They are for protracting the litigation, because by protracting the litigation, they want the term of the tribunal to end. कर्नाटकाचो साक्षीदार दोतोर अश्विन कुमार गोसावीक कसो एक्सपोज केलो ते नाटकणीन सांगले. कर्नाटकाचो साक्षीदार दर सुनावणेक उबो रावपाक आनी रिपोर्ट तयार करपाक पयशे घेतालो. आता त्या विटनेसाक क्रॉस एक्झामिन करता आसतना first we proved that the CWC 2003 report is wrong, because it has shown rainfall which is not existing. IMD data does not. In IMD data there is a blank, whereas CWC 2003 report shows that rainfall is 2564 MCUM. And during the break, he utilizes the break to make a new study. In that he takes figures from Goa's report. In that he takes figures from IISc Bangalore's report. He takes figures from earlier Dr. Jyoti Prakash's report of Goa. He takes figures from IMD and Karnataka. Now, if you take these particular figures in this fashion, then you can't improve and correct upon the data. You have to go by the data which is there. Number two, he is choosing one station for the purpose of CWC. He is choosing another stations, different stations, for the purpose of 2015 report of his and 2017 study, altogether different stations. I have never seen a professional going down to this level and answering questions. But there is an order which we have been able to secure which says he will be paid 50,000 rupees per day. So for him it is all right, he can come to the box, say whatever he wants, he'll get 50,000 rupees from government of Karnataka. So Karnataka's expert witness is actually a paid witness. And he admitted it. He admitted it, that in certain places he was wrong and all that. And we have produced the order on record, we made him get that order. So I'm going to make use of it. नकली एफिडेविटां दिवपी लोकांचेर भारतातले न्यायाधीश कांयच कारवाय करिना ते पळोवन नाटकणी तिडकला. There is an order which says we are going to pay him 50,000 rupees per day per deposition. So how can you come as an expert and depose and take money? That means your independence of expert is gone. As an expert, you are supposed to tell the truth, whether it is in favor of the state or not in favor of the state. But you are supposed to speak the truth. Truth should have some credibility. Nee? Ultimately, motto of our country is Satyamev Jayate. And as Paristhiti Ginala, Paristhiti Kourtan Duchal, everybody in the plain there are false statements. In written statements there are false statements. People can file any kind of affidavit here in this country and get off with it. This can happen only in India. You can't file a false affidavit in London or America and get away with it. If you have filed a false affidavit, you will have to pay through your nose for it. India is the only country because our judges are like that. Do our judges take action when a false statement is disclosed? Our Supreme Court is on record in a judgment says falsehood of any kind, the person must be summarily thrown out at the litigation. Summarily. Moment somebody discloses that a person has indulged in falsehood, you should throw his papers out. Throw him out of the window. Supreme Court says that. Now, what our judges are doing? Even tribunal judges. Whether it is tribunal, lower court, district court, higher court, what are they doing? Day in and day out are encouraging false statements. I mean, you can't do this. That's why, what is perjury after all? It's a very serious matter. Nee? So in Madai matter, we are going to raise it in all seriousness. In fact, at one stage I had to warn the witness by requesting the tribunal, warn the witness that I might have to take perjury proceedings against you if you make a mockery of the whole proceedings like this. म्हादय केसीचेर फुडली सुनावणी 4 जुलय सावन सुरू जातली. तेन्ना कर्नाटकाचे साक्षीदार दोतोर अश्विन कुमार गोसावीचे क्रॉस एक्झामिनेशन फुडें चालू उरतलें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठी. गोवन वार्ताचे चीफ रिपोर्टर किशोर नायक गांवकार गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट संघटनेचे नवे अध्यक्ष म्हणून वेंचून आयल्यात. श्रमशक्ती भवनातल्या गुजाच्या ऑफिसान चल्ल्या वेंचणुकेत अध्यक्ष पदाच्या सर्तीत तांणी गोमंतकाच्या अवीत बगळेचो 89 विरुद्ध 62 मतांनी पराभव केलो. वेंचणूक बरीच अटीतटीची जाली. दर 2 वर्सांनी गुजाची वेंचणूक जाता. अध्यक्षा बरोबर गुज कमिटी खातीर 10 वांगड्यांची वेंचणूकय जाली.
हातूंत सगुण गावडे, संदीप देसाय, वसंत कातकर, प्रकाश कामत, रामनाथ रायकार, तुकाराम गोवेकार, संजीव वेरेकार, गेरार्ड डिसोजा, दिनेश साकळकार आणि यशवंत पाटील जिखले. वेंचणुके मजगती वर्सुकी अहवाल सादर जालो. पत्रकारा समोर आयज अनेक आव्हानां आसात, पत्रकारांचे अनेक प्रश्न आसात आणि ह्या प्रश्नांक व्यवस्थित उतरां, व्यवस्थित तोडगो निघचो अशी बहुतांश सदस्यांची मागणी आसा. त्यामुळे त्यांनी जो विश्वास, त्या सगळ्यांनी जो विश्वास म्हाजेर दाखयला आणि माझ्या सहकाऱ्यांचेर दाखयल्या, त्या विश्वासाक आमी सगळेजाण पात्र ठरपाचो प्रयत्न करतले. पत्रकारांचे जे जे विषय आसात ते विजय तडीक व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतले आणि खऱ्या अर्थान ज्या सदस्यांनी आमचेर विश्वास दाखयला त्यांच्या विश्वासाक आमी पात्र ठरतले. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. घेऊया एक ब्रेक.